नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळय आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आयज विकसित भारत यात्रे अंतर्गत केंद्र सरकाराच्या कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांकडेन केली आभासी माध्यमांतल्यान भासाभास. प्रधानमंत्री मोदी हांणी ड्रोन दीदी योजनेचो केलो शुभारंभ. तेलंगणात 119 विधानसभा सुवातां खातीर आयज जालें मतदान. 2290 उमेदवारांचें भवितव्य जालें सीलबंद. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज पुण्यात खडकवासला हांगा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी म्हळ्यार एनडीएच्या 145व्या बॅचीच्या पासिंग आउट परेडीचें केलें निरीक्षण. ह्या परेडींत 12 विदेशी कॅडेट्सां सयत 353 कॅडेट्सांनी घेतलो वांटो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज रोजगार मेळाव्यांत आभासी माध्यमांतल्यान घेतलो वांटो. 51,000 परस चड कर्मचाऱ्यांक भेटयलीं नियुक्तीपत्रां. गोंयच्या वेळगे, आमोणे आनी जुवे पंचायत वाठारांत विकसीत भारत संकल्प यात्रेचें जालें आगमन. यात्रेक मेळ्ळो लोकांचो बरो प्रतिसाद. पळया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज विकसीत भारत यात्रे अंतर्गत केंद्र सरकाराच्या कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांकडेन आभासी माध्यमांतल्यान भासाभास केली. ह्या कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ड्रोन दीदी योजनेचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की विकसीत भारत संकल्प यात्रेक आयज 15 दीस पुराय जातात. सरकार देशाक फुडें व्हरपा खातीर जनतेक फुकट खाद्यान्न, वखदां आनी मुळाव्यो सुविधा उपलब्ध करपाक निरंतर कार्य करता. भारत 2047 मेरेन विकसीत राष्ट्र जातलें हातूंत दुबाव ना. भारत केन्नाच बागोवचो ना, थकचो ना आनी आपलें उद्दिश्ट साध्य केल्या बगर रावचो ना अशेंय तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है. इस देश का कोई भी हुआ, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं. इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है. उसके जीवन से मुश्किलें कम करनी है. उसके सपने जो दबे पड़े हैं ना, उन सपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है और सिद्धि तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूं. इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है, मुझे उसका सामर्थ्य बढ़ाना है, मुझे उसकी खेती को आधुनिक बनानी है. विकसित भारत संकल्प यात्रे संबंधात केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी, स्मृती इराणी आणि अनुराग सिंग ठाकूर हांणी आपले मत उक्तायलें. एनयूएलएम मिशन के तहत 34.2 लाख से अधिक आजीविकाएं बनाई गई हैं. मिशन ने 14.9 लाख उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया. दूसरी ओर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हमारे 9.8 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन जारी किए गए हैं. इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को हो सके, इसके लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा जन जागरण का अभिनव प्रयास कर रही है. प्रधानमंत्री जी ने पोषण अभियान को भी जन आंदोलन बनाया. अब विकसित भारत का संकल्प भी जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा है. पूरा भारत एक स्वर में कहता है, मोदी है तो मुमकिन है. अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है और हम हर भारतीय को 2047 से पहले विकसित देश बनाने के लिए अपना योगदान देना है. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज पुण्यात खडकवासला हांगा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी म्हळ्यार एनडीएच्या 145व्या बॅचीच्या पासिंग आउट परेडीचें निरीक्षण केलें. ह्या परेडींत 353 कॅडेट्सांनी वांटो घेतिल्लो, जातूंत 12 विदेशी कॅडेट्सांचो आस्पाव आसा. ह्या वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी रक्षा कर्मचाऱ्यांक प्रशिक्षीत करपाच्या प्रयत्ना खातीर एनडीएचे
कौतुक केलें. ताणें ह्या वेळार उलयतना सांगलें की आयज पासआउट जाल्ले कॅडेट्स सैन्याची समर्पण आनी शौर्याची परंपरा फुडें चलयतले. ह्या परेडींत वांटो घेतिल्ल्या बायलांनी आपल्या सशक्तीकरणाचें प्रदर्शन केलां. वसुधैव कुटुंबकम ही आमची संस्कृती आसा आनी आमचें सैन्य देशांत शांती, स्थिरता आनी समृद्धी कायम दवरपा खातीर समृद्ध आसा. आदर्शवादी सोच है जो मातृभूमि के लिए सब कुछ निछावर कर देने के लिए प्रेरित करती है. मैं देश प्रेम से ओतप्रोत इस परंपरा को सुदृढ़ बनाने के लिए एनडीए के वर्तमान और पूर्ववर्ती टीम मेंबर्स की सराहना करती हूँ. मुझे बताया गया है कि वर्ष 2022 से एनडीए में महिलाओं का प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है. आज पहली बार एनडीए को की पासिंग आउट परेड में महिला कैडेट्स ने मार्चिंग कॉन्टिजेंट के रूप में हिस्सा लिया है. ये दिन सही अर्थों में ऐतिहासिक है. मुझे विश्वास है कि सभी महिला कैडेट्स भविष्य में देश का और एनडीए का नाम नई ऊंचाई तक ले जाएंगे. तेलंगणात 119 विधानसभा सुवातां खातीर आयज सकाळीं मतदान सुरू जालें. भारतांतलें सगळ्यांत तरणाटें राज्य 2014 वर्सा अस्तित्वांत आयिल्लें. ह्या वेंचणुकेंत 2290 उमेदवार वेंचणुकेंत उबे आसा. हातूंत 221 बायलां उमेदवारांचो आस्पाव आसा. 3,26,00,000 मतदार 35,655 मतदान केंद्रांतल्यान मतदान करतात. हें मतदान सुरळीत जावचें म्हण राज्य सरकारान 2,08,000 परस चड कर्मचारी तैनात केल्यात. ह्या वेंचणुकेंत बीआरएस, काँग्रेस आनी भारतीय जनता पार्टी हांचे मदीं वेंचणूक जाता. आतां मेरेन आयिल्ल्या म्हायती प्रमाण वेंचणुकेंत 63.94% मतदान जालां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आयज रोजगार मेळाव्यांत आभासी माध्यमांतल्यान घेतलो वांटो. ह्या कार्यावळींत 51,000 परस चड कर्मचाऱ्यांक नियुक्तीपत्रां भेटयलीं. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें की भारताच्या अर्थवेवस्थेक नेट आयला आनी ते खातीर फुडारांत रोजगाराच्यो संधी उपलब्ध जातल्यो. फाटल्या 5 वर्सांत 13 कोटी लोक गरिबींतल्यान भायर सरल्यात. विकसीत भारत जावपाचें सपन पुराय जातलें आनी तुमच्या सारकेल्या कर्मचाऱ्यांची ही सपन पुराय करपाची जापसालदारकी आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार सांगलें. ब्यूरोक्रेसी वही है, लोग वही हैं, फाइलें वही हैं, काम करने वाले भी वही है, तरीका भी वही है. लेकिन जब सरकार ने देश के गरीब को, देश के मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी तो सारी स्थितियां बदलने लगी. बहुत तेज गति से एक के बाद एक कार्यशैली भी बदलने लगी, कार्य पद्धति बदलने लगी, जिम्मेवारियां तय होने लगी और जन सामान्य की भलाई के पॉझिटिव्ह रिझल्ट सामने आने लगे. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows? After watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever.
विसा उपरांत मुखेलकार पळोवया मुखावेले खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवसारीक जलवायू परिवर्तन शिखर संमेलनात वांटो घेवपा खातीर आयज 2 दिसांचे भेटेर संयुक्त अरब अमिरात म्हळ्यार UAEक वतले. हे 28वें उच्चस्तरीय संमेलन जावन आसा. संयुक्त अरब अमिरातच्या यजमानके खाला 28 नोव्हेंबराक हें संमेलन सुरू जालां आनी तें 12 डिसेंबर मेरेन चलतलें. विदेश सचिव विजय मोहन क्वात्रा हांणी आयज घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत सांगलें की मोदी फाल्यां शिखर संमेलनात दुबयत संबोधीत करतले आनी 3 उच्चस्तरीय कार्यावळींत वांटेकार जातले. Earlier in July this year. In terms of Prime Minister's participation at the COP28, Honorable Prime Minister will deliver his address at the opening session of the World Climate Action Summit. Besides his address to the COP28, Prime Minister will also be participating in 3 high-level side events, of which 2 are being co-hosted by India. The first high-level event, which is being co-hosted by India and the UAE, is the launch of Green Credits Initiative. The Green Credits Initiative is based on the Green Credit Program, which was notified by the Ministry of Environment in October this year, and basically envisions the issue of green credits for plantations on waste and degraded lands and the river catchment areas in order to restore their vitality. मणिपुरात नव्या शांती युगाक सुरवात जाल्या. युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ह्या सशस्त्र विद्रोही संघटनेन सरकारा वांगडा शांती समजिकायेच्या कबलातीचेर सयो केल्यो. पयल्या फावट मणिपूर घाटयेंतल्या मणिपुरी विद्रोही संघटनेन हिंसा सोडून भारताचें संविधान आनी कायद्याचें पालन करतले अशें ह्या कबलातींत तांणी म्हळां. UNLF आनी सुरक्षा दळां मदल्या विरोध आता सोंपतलो अशें ह्या शांती समजिकायेक लागून शक्य जातलें. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी UNLF संघटनेच्या ह्या निर्णयाचें स्वागत केलां. तशेंच मणिपूरचे मुखेलमंत्री N बीरेन सिंग हांणी लेगीत ह्या निर्णयाक येवकार दिलो. प्राइम मिनिस्टर को कांग्रेचुलेशन करता हूं और ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी को भी हम बधाई देना चाहता हूं. और इसमें और जो UNLF का जो कैडर लोग जो है, जो उसका सेना लोग जो भी है, वो लोग ने ये शांति रास्ता में आने के लिए राजी हुआ है. इसके लिए भी हम UNLF का कैडर लोग को, उसका मेंबर लोग को अपने दिल से अप्रिशिएट करता हूँ. और ये भी उम्मीद करता हूँ कि जितना भी स्टेट में जो अभी उग्रवादी है और एंटी जो हथियार पकड़ के जो बिकर रहा है, वो लोग भी शांती के रास्ता में आए. लोलयेच्या दामोदर विद्यालयान आपलो 99वो वर्सुकी दीस व्हडा दबाज्यान मनयलो. हे कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे म्हण जाल्यार सभापती रमेश तवडकर मानाचे सोयरे म्हण हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले की ह्या विद्यालयांत संस्कारमय आनी उच्च प्रतीचे शिक्षण दितात. ही खोशयेची गजाल आसा. सगळे टीचर्स, हेडमास्टर्स हांचे अभिनंदन, कारण कंटिन्युअसली तुम्ही 100% रिजल्ट ह्या स्कुलाचो लायता. त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन. तुमचो एफर्ट्स आमी पळयता. हांगासले भुरगे खंयसरूच ट्युशन घेवपाक वचना आसतले. तांकां एडिशनल जे शिकोवपाक जाय ते तुमीच शिकयता. त्या खातीर ट्युशन घेवपाक आनी कोणूच वचना. त्या खातीर विशेष अभिनंदन तुमच्या सगळ्यांचे आहा. तुम्ही बाकीच्या टिचराच्या पेक्षा चड एफर्ट्स घेता आणि सगळ्या भुरग्यांक निश्चित रित्या 100% म्हणटा आसतना तुम्ही क्वालिटी रिजल्ट लायता, नॉट ओन्ली द क्वांटिटी. म्हणजे सगळे जाण सेकंड क्लासान पास जाले आनी 100% रिजल्ट येयलो न्ही. डिस्टिंक्शनानूय भुरगे येता, तुमचे फर्स्ट क्लासान भुरगे येता. असो क्वालिटी रिजल्ट दिवपाचो आनी संस्कारमय शिक्षण दिवपाचें काम तुम्ही सगळे जाण करता. गांवांतल्या भुरग्यांक शिकोवपाक खूब कठीण, कारण तेंचे एकदां फर्स्ट जनरेशन शिकता. पयले जनरेशन म्हणजे 10वीक पावल्लो भुरगो त्यांच्या घरात कोणूच 10वी पास जाल्लो नासता. म्हणजे पयलोच भुरगो 10वी पास जाल्लो आसता. त्या भुरग्याक शिकोवप एक चड कठीण आसता आनी त्या खातीर ते कश्ट तुम्ही सगळे टीचर मेळून घेता.
विकसित भारत संकल्प यात्रेचे आमोणा हांगा केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हांणी स्वागत केलें आनी येवकार दिलो. ह्या वेळार आमोणा ग्रामपंचायतीचे सरपंच, पंच सदस्य आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी सांगलें की भारत देश 2047 वर्स मेरेन विकसीत करपाची मोख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दवरल्या. समाजांतल्या गरीब लोकांचें जीवनमान सुदारपा खातीर वेगवेगळ्यो लोककल्याणकारी येवजण्यो आंखिल्ल्यो आसात. ह्या येवजण्यांचो लोकांनी लाव घेवचो असो उलो ह्या वेळार मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी मारलो. विकसित भारत अभियान हे सुरू जाता. आज या अभियानाची सुरुवात गोंयच्या आणि उत्तर गोव्याच्या आमोणा पंचायती, बिचोले तालुक्याचो आमोणा पंचायत जी आसा त्या पंचायतींतून आज सुरू जाता. आमकां ह्या देशाक, आमकां भारताक विकसीत करूंक जाय. त्यामुळे 2047 पर्यंत आमकां जी वाटचाल आसा, ह्या जगांत भारत हो विकसीत जालो, पूर्ण विकसीत जालो अशें हे करपाचें त्या पद्दतीन गेली 10 वर्सां हें काम सुरू जाल्लें आसा. सादारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन सत्ता सांबाळ्या नंतर आमुलगाम ब्रदर समाजाक म्हणजे कोणूच मनीस गरीब उरोंक जायना. ताका ज्यो कांय मूलभूत ताच्यो गरजो आसा, अन्न, वस्त्र, निवारा आसता, ह्यो सगळ्यो गरजो ताका मेळपाक जाय. म्हणून माननीय प्रधानमंत्रींनी सगळ्या मिनिस्ट्रीच्या माध्यमातून वेगळे वेगळे समाजाक जे गरीब आसात, शेवटच्या लायनीचो मनीस आसा, ताका वयर काडपा खातीर तरेतरेच्यो स्किम्स, तरेतरेचे हे सगळे पावयल्यो. 13.5 कोटी लोकांक ह्या जवळजवळ 9.5 पावणे 10 वर्साच्या कालावधीत 13.5 कोटी गरीब लोक जे गरिबी रेशे सकयल आशिल्ले तांकां आज वयर काडूंक हे स्टॅटिस्टीक आसा. ह्यो खंय तरी भाशणाचे मुद्दे न्ही हे. आनी अशे तरेन हो भारत कसो विकसीत जातलो, शेवटच्या कडीचो मनीस कसो खंय तरी आपल्या पांयाचेर स्वावलंबी आर्थीक स्वावलंबी जातलो आणि आत्मनिर्भर जातलो, हाजे कडेन सरकारचें लक्ष. आनी म्हणून विकसित भारत संकल्प यात्रा आयज दक्षिण गोंयांतल्या जुंवे हांगा पावली. कुडतरेचे आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड हांणी यात्रेक येवकार दिलो. ह्या कार्यावळी फातोडेचे आदले आमदार दामू नाईक, पंचायत उपसंचालक प्रसिद्ध नाईक, स्वयंपूर्ण मित्र रविकिरण पावसकर, गटविकास अधिकारी निमेश फळदेसाय, डॉ स्नेहा भागवत आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. कुडतरेचे आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें की ह्या कार्यावळींत खुबशा सरकारी खात्यांनी वांटो घेतला. केंद्र सरकाराच्यो कल्याणकारी येवजण्यांचो लोकांक भरपूर लाव जाला. आयज प्रोग्रामान म्हाका प्रायम मिनिस्टरागे पड इनिशिएटीव आहा तो मोस्ट सक्सेसफूल हिंग जाला. वी हॅड ऑलमोस्ट 16 डिपार्टमेंट्स, 17 डिपार्टमेंट, एवरीबडी इज कम. आपयले तितले हायेस्ट बेनिफिशरीज आमकां हें जाले कितें तांकां स्कीम हें जाल्या. पर्सन्स हू हॅव बेनिफिटेड आर 117. इज समथींग व्हेरी बीग हियर इन दीस विलेज, स्मॉल विलेज. And we expect more service also. आमकां आमच्या लोकांक आनी दिवंक सर्वीस जायी, because let it be better than what we did last time. आनी आखे कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका सदां we will take initiative to see that more people are benefited. Part of केंद्र सरकाराच्या येवजण्यांचो लाभ घेतिल्ल्या लावार्थ्यांनी आपली मतां उक्तायली. आणि हाऊसवायफाच्या हांवें स्किमीचो लाभ घेतलेलो आसा. म्हाका म्हयन्याक 1,500 येता आणि ते 1,500च्यान म्हाका भरपूर हेल्प जाता. हांव तितूंतलेच 500 हांव सेविंगाक दवरता आणि 1,000 म्हाका मेडिकला यूज करता. आणि ते 500 रुपयांतल्यान म्हाका म्हज्या भुरग्यांक एज्युकेशनाक हेल्प जाता. म्हणून हांव मोदी सरकाराचे धन्यवाद मागता. आणि अश्योच आमकां स्किमी तेणेन दिवच्यो आणि तेजो लाभ आमी सगळे घरा बसलेल्या बायलांनी घेवचो. हांव एक गृहिणी आणि हांव ती हाऊसवायफची ती स्कीम हांव घेता आणि ते हाऊसवायफ स्किमीक लागून आमकां खूब बऱ्याक पडल्याक ती. जेन्ना आमकां केन्नाय कसले प्रसंग आमी ते पयशे इल्ले करून आमी सांबाळून दवरता. तेच पयशे आमकां केन्ना आमकां बायलांक हेच पयशे खूब गरजेचे पडटा. आमकां कितें खायन दिसता, कितें घेयन दिसता, तेन्ना तेच पयशे आमी घेवन वता. केन्ना दोतोरागेर वता, केन्ना पयशे घोवा कडचे मागूंक पडना, तेन्ना आमी तेच घेवन ते डॉक्टरागेर वता. कितें तेच आमकां खूब फायदेशीर पडटा ते पयशे इल्लेशे म्हणल्यार. खूब लोकांनी बायलांनी हे इल्ले पयशे सांबाळून धरून ते इल्ले आपल्याचे इच्छा पूर्ण करतात. हे आमचे मोदी सरकाराचे खूब धन्यवाद. भरपूर मना काळजांतल्यान ताका धन्यवाद करता. आधार कार्डा लागून करेक्शन आशिल्लें ते मुगे जालें फ्री हाडलो म्हूण हिंगा गव्हर्मेंटान. थँक्यू म्हणून सोदता. मुगे भुरग्यांकय बीन जालें. ल्हान आसलो ते
हें केलें मॅच्युअर्ड केलें आधार कार्ड आनी म्हगे सासूमांयकूय बी जायत हेल्प जालें ती काडपा लागून कित्याक ती जाणटी न्हू पयस वयची पडली तें पाडून बरें हेल्प जालां आमकां. दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांणी आयज वेळगे हांगा विकसीत भारत संकल्प यात्रेक येवकार दिलो. ह्या वेळार वेळगेचे सरपंच समंथा कामत, भाजपाचे सचिव संजय नाईक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी हांणी सांगलें की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे भारतांतल्या जनतेचें राहणीमान उच्च स्तराचेर व्हरपा खातीर दीस रात प्रयत्न करतात आनी केंद्र सरकाराच्या कल्याणकारी येवजण्यांचो लोकांक खूब लाव जाता. आज जो आमचो प्रोग्राम जालो विकसीत भारत संकल्प यात्रा, ह्या यात्रेप्रमाणे आमचे माननीय पंतप्रधान मोदीजी सगळ्या गांवांतल्या लोकांक ह्या स्किमींचो अवेअरनेस करपाक ही यात्रा सुरू केल्ली आसा. ही जी यात्रा जी आसा ती इतलीच की गव्हर्मेंटान कितकेशेच स्किमी केल्ले आसात लोकांक, पण खुबशे फावटी कितें आसता लोकांक अवेअरनेस नासता ह्या स्किमीचे. हे अवेअरनेस करच्या खातीर ही केल्ली आसा. आनी केन्ना केन्ना कशें आसता जेन्ना तूं लोकांच्या घरापर्यंत पावता, खुबशे लोक अशे ऑफिसान वचूं शकना, पंचायत वचूं घरापर्यंत पावता तेन्ना त्या स्किमींचे तांकां जाणून मेळून आनीक चड तांकां खबर कळटा आनी चड खबर कळ्ळ्या मुळे डेफिनेटली कोणाक जी गरज आसा तो ताचो बेनिफीट घेतलो. आमच्या सरकाराचें इतकें धैर्य आसा की जे स्किमी सुरू आसा तांचो सगळ्या लोकांनी जाता तितलो बेनिफीट घेवपाचो. सगळे स्किमी काय एकाच मनशाक नासतले, प्रत्येकाक डिफरंट स्किमी आसतले. तुका अशे कितकेशेच स्किमी आसा लोकांक खबरच ना की हे स्किमी सरकारान दिल्ले आसात. आनी सरकारान आमच्या अशे स्किमी केल्ले आसात की प्रत्येक हेतून केल्ले आसात सॅक्टरान, वेदर इट इज हेल्थ म्हणा, एज्युकेशन म्हणा, हावजींग म्हणा किंवा एंटरप्रायझींग म्हणा, म्हणजे एंटरप्रिनरशीप जावपाक म्हणा, म्हणजे प्रत्येक हेका फुडाकार केल्लो. हेचो अर्थ कितें आमचें सरकार लोकांचो सगळ्या लोकांचो डेव्हलपमेंट करपाक आनी सगळे भाशेन डेव्हलपमेंट करपाक मदत करता, हेल्प करता, ट्रिगर करता. केंद्र सरकाराच्या योजनांचो लाभ घेतिल्ल्या लाभार्थ्यांनी आपली मतां उक्तायली. पीएम मोदीजी आतां 5 लाखाची ती त्यातच केल्ले आसा. फुडें तेचे आमकां बेनिफीट बरें मेळटलें म्हणून आमी ही स्कीम केल्ली आहा. हांव मोदीक थँक्स म्हणटा कारण तेणी आमकां स्कीम दिल्या बद्दल. अशेंच फुडें स्किमी तेंच्यांनी आमकां दवरुपाक जाय न्हू. हेचो गरिबांक खूब आदार असो आसा न्हू. पयलीं म्हाका हें घाललें सिलिंडर, शेगडी हे आमकां फुकट दिल्ली आमकां. पयलीं आमी लाकडांनी रांदली, तेणी दिली मागीर तेजें देव बरें. पयलीं लाकडां कोणाची हाडी आहा वयली आनी आमी फळ करी. मागीर हांव नुस्त्याक कोणा कडले पयशे घेतले आनी मागीर नुस्त्याक घेतले. मागीर आमचें सालवार जालें. मागीर आमकां ती शेगडी गावली, सावंतान दिली आमकां. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसो. Running, jumping, dancing and grabbing, tuning into style, health and grooming with cool, cute, charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday 7 p.m. only on DD National. नमस्ते इंडिया. नमस्ते लैंड. मरहबन इलल हिंद. जरी इंडिया. सलाम इंडिया. नमस्ते इंडिया. नमस्कार भारत. मैं इंडिया. नहनु हुनूर इंडिया. माँ हिंदी हस्ती. हिंदियान. सलाम हिंदुस्तान. We are India. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. पर्रा सिटीजन्स फोरमान 22 डिसेंबर 2023 दिसा फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आनी अखिल गोंय कॅरल गायन सर्तीचें आयोजन केलां. ह्या सर्तींत जैतिवंत जातल्यांक इनामां भेटयतले. ह्या वेळार पत्रकार परिशदेंत उलयतना कुळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी सांगलें की तरणाट्यांनी अशा सर्तींनी वांटो घेवपाक जाय. नाताळ आनी दिवाळी ह्यो परबो तरणाट्यांक आकाशकंदील आनी नखेत्रां तयार करून आपलें कर्तूब दाखोवपाची संद दिता. The cultural program in the evening, that is all Goa carol singing, to bring in the Christmas, the festive season. It's on 22nd of December. The presentation of stars starts in the morning at 10 o'clock. Now
सगळे गोंयकारांक उलो मागता, स्पेशली यूथ ऑफ ऑल द कम्युनिटीज. हिंगासर आमकां रिलीजन लागना, सगळे हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम सगळे जाण, सगळे रिलीजनाचे लोक, सीख जे कोण गोंयांत रावतात तेणी आपली स्टारां करची, ओर्रा गांवांत हाडची आनी ती प्रेजेंटेशनाक घालची. जी आमची परंपरा आसली आदीसून स्टार आनी आकाश कंदील करपाची, ती घरा लागीं पारंपारीक हितूनसून स्पेशली नॅचरल वे करून हाडून लोकांक दाखोवप, प्रेजेंटेशन करप आनी आमची लोकांची फेस्टीव मुवमेंट जो आसा, जो चालू जाता आमचो क्रिसमसाचो सण, तो आनीक मोठ्या दोबाज्यान फुडें व्हरप. म्हाका दिसता जे फेस्टिवल ऑफ स्टार्स आमी हिंगासर घडोवन हाडटा ते सगळ्यान संवसाराक व्हडले. पळय आयचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी निमाणे कडेन परत एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज विकसीत भारत यात्रे अंतर्गत केंद्र सरकाराच्या कल्याणकारी येवजण्यांच्या लावार्थ्यांकडेन केली आभासी माध्यमांतल्यान भासाभास. प्रधानमंत्री मोदी हांणी ड्रोन दिदी येवजणेचो केलो शुभारंभ. तेलंगणात 119 विधानसभा सुवातां खातीर आयज जालें मतदान. 2290 उमेदवारांचें भवितव्य जालें सीलबंद. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज पुण्यात खडकवासला हांगा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी म्हळ्यार NDAच्या 145व्या बॅचेच्या पासिंग आउट परेडीचें केलें निरीक्षण. ह्या परेडींत 12 विदेशी कॅडेट्सां सयत 353 कॅडेट्सांनी घेतलो वांटो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज रोजगार मेळाव्यांत आभासी माध्यमांतल्यान घेतलो वांटो. 51,000 परस चड कर्मचाऱ्यांक भेटयलीं नियुक्तीपत्रां. आनी गोंयच्या वेळगें, आमोणें आनी जुंवे पंचायत वाठारांत विकसीत भारत संकल्प यात्रेचें जालें आगमन. यात्रेक मेळ्ळो लोकांचो बरो प्रतिसाद. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते खातीर आमची फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवपाक शकतात. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्लेचेर चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 पळोवपाक शकतात. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.